तुमी सकाळी हांगा सगळे सांगल्या प्रमाणे हांगा आयिल्ले आसा, उपोशण चालू केल्लें आसा, तेन्ना कशें कितें आसा आनी आतां आयज सिच्युएशन कितें आसा? आयज सिच्युएशन म्हणल्यार अशें आसा की आमी जुलय म्हयन्याच्यान पत्रव्यवहार करीत आसा आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन जे कितें आतां पळय वारंवार पत्रव्यवहार म्हण तोंडान म्हण सगळीं सांगता, आमदार म्हण मुख्यमंत्री म्हण सगळ्यांक आमी एक मनशाक सोडना, सगळ्यांक जे गव्हर्मेंटाचे कन्सर्न मनीस आसले पळय सगळ्यांक सांगलेलें आसा. आनी आयज आमी दुसऱ्या राजा पांया कडेन गांवकारां हाडून आमी सांगणें करून पयलें, मागणें करून पयलें आनी आज आमी घराणी घातलेलें आसा. कित्याक घराणी घातलेलें आसा? आमच्या लोकांक सगळ्या एकवटान दवरी आनी आमी इतलेंच मागलेलें आसा की जो कोण पळय मनीस आतां जीप घेवन वयतलो आनी जे पळय आमचे ओनरा भितर जी फुटाफूट जो कोण मनीस करता तो हाज्या तूच पळय, कळ्ळें तुका? आनी हो तेगे फॅमिली सुद्दां दाग उरोनी, कित्याक आमची पोट तिडकीन आमी भायर सरल्या. म्हाजी एकूच निवेदन आसा आमच्या ओनरा कडेन की आमी सगळे फुटाफूट न जाता आमचो एकवट कायम दवरा. आमी इतलेंच मागता, कोण केदो व्हडलो मनीस आसो, जेन्ना पळय संघर्श करून जेन्ना मुखार येता तेन्ना आमचो संघर्शा कडल्यान हो आमकां न्याय मेळटलो अशी आमकां आशा आसा. आज हांगा चालू जावपाची म्हणून पुलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात अशें केन्ना हेजे पयलीं बी जाल्लें काय कितें? इतकी वर्सां म्हाज्या म्हायती प्रमाण म्हाजें जें वय आसा पळय तेजे हेजे प्रमाणे ह्या दुसऱ्या राजा पांया कडेन ही पयली फावट घटनेची दिसता म्हाका. पुलीस येदो व्हडलो पुलीस फौज हाडलो पळय ते कोणा खातीर हेंच आमकां कळना. आमी कितें दाणे कितें हें घेवन येयल्या ना, पूण आयज जो पुलीस फौज फावट आसा पळय आमकां दुख्ख दिसता. कित्याक हो जो माननीय मुख्यमंत्री आसा त्यो माननीय मुख्यमंत्र्यान हें जे पळय गांवां भितर पळय दुफळी करपाचें निर्माण जे कितें चालू आहा पळय हेजेर खरें म्हणल्यार आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर जो गोंय राज्याक ताका थोडे सगळे बाबा बाबा म्हणून म्हणटा आनी आमी ताका बाबा म्हणून हें सगळे हितून ताका म्हणत आसा आनी तेजे बापाय कडल्यान आमी शिकलेले कित्याक तेजे बापायन सुद्दां हो धंदो चलोवपाक लागून खूब हें घेतलेली फुडाकार घेतलेलो. आयज आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर खंय आसा काय कितें आनी हें ताका खबर आसा काय कितें? आयज माननीय मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणल्यार आयज तो राजा ते राजू म्हणटा पळय ते प्रजेक खरो न्याय दिवपाक जाय आसलेलो. आयज आमकां दिसता प्रजा आयज रस्त्यार येयल्या आनी राजा न्याय दिवपा सोडून आयज खंयची खंय आसा. आमी पळय फक्त अडलो कित्याक लागून बीजेपी भितरूच संघर्श आहा. बीजेपी भितरूच आयज बीजेपी भितर दोन हें आसा कितें तेंगेले दोन एक म्हणटा कितें आमचे 431 लोकां खातीर आसा. आमचो माजी वनमंत्री आसा पळय विनय तेंडुलकर हो धंदो सांबाळपा लागून ताणें माननीय स्वर्गेस्त आमचो मुखेलमंत्री आसलेलो मनोहरभाई पर्रीकर ना पळय आमी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जातलें आनी हेका कारणीभूत जो आसा तो गोंय सरकार आसा. आमी कसलोच पळय आमी राज्याक सांगणी केलेली आसा आनी घराणी घातलेलें आसा. जो कोण मनीस हांगा हेजे कडेन वयता तेका आज्या तूं पळय आनी तेजी फॅमिली सुद्दां दाग उरोवना. मीडियाच्या माध्यमांतल्यान सांगता माननीय मुख्यमंत्री जो आसा तो पणजी बसले कडेन आमची जी पळय ही गांवा भितर जी दुफळी घालपाचे जे माननीय मुख्यमंत्र्यान केलां ते आमी खोपोवन घेवपाना. जायती इलेक्शन येतले आमचे लोक आतां पोट तिडकीन भायर सरपा जाय. आयज माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां
आमकां पोटा कडेन हो माननीय मुख्यमंत्री खेळटा आयज त्या राज्यान न्याय दिवपा जाय आसलेलो तो न्याय दिनासतना आमचे भितर हांगा दुफळी करता आनी आमी जेन्ना मिटिंगे वयता तेन्ना तो आमकां सांगता तुमच्या आमदारा कडेन तुमी मागणी मागा आनी खंय आमदार आसा माझे अनेक हांव पळय इतल्या लोकांच्या माध्यमांतल्यान परत एकदा सांगता माननीय मुख्यमंत्री तूं राजा आमचो आयज आमी हांगा उपाशी उपोशणाक बसलेलो आसा तेन्ना तुका जर आमची कळकळ आसा तुका जर आमची तळमळ आसा जाल्यार तूं स्वखुशेन हांगा यो आनी आमकां न्याय मेळोवन दी इतलेंच हांव तुज्या दुसऱ्या हाज्या कडेन मागता तुमी हांगा दुसऱ्या हाज्या कडेन हांगा ह्या स्थळाक येवपाचें फाल्यां सकाळीं आमचे भितर जर कोणाकूय कितें जालें हेका सगळो जबाबदार सरकार आसतलो हांव इतलेंच तुमचे कडेन सगळ्या कडेन माध्यमांतल्यान सांगता कळ्ळें तुका आनी आतां आमी जो हंगर स्ट्रायक केला तो हंगर स्ट्रायकाक आमी हांगा शांतपणे हांगा करतले आनी जे कोण गाडी धाडटा पळय तेजी गाडी कोण धाडटा तेजी फॅमिली वदाक उरोनी तुका सांगपा म्हणलें इतलेंच हांव सांगता आतां आमी कितें करपाचें गाडी हाडोवपाच्यो कितें करपाचें गाडी हाडायचो दुसरा गाडी हाडायचो दुसरा सगळ्याक सांगला आमी हांव सांगू नका आमी सांगला की हे एज्युकेशन हे हंगर स्ट्रायक पिसफूल जातलो सगळ्या कडेन विनंती करता कोणेच तोडमोड करची न्ही कोणेच लॉ आपल्या हातीन घेवची न्ही आनी लॉ एन्फोर्सिंग ऑथॉरिटीजांक कोणेच डिफाय करची न्ही आमी घराणे गायला तो दुसऱ्याकडे पळयतो अनेक सांगता हांवें हेच्या पयलीं ह्याच माध्यमांतल्यान सांगलेले हो जो व्यवहार आसा तो हांगा घोटाळा आसा म्हणून आयज जेन्ना पत्रकार परिशद घेवन आमी जनरल बॉडी मिटिंगेक आमकां पत्रकार परिशद येवन तेन्ना सांगलेले की हांगा हो कितें आहा म्हणून हांवें रिसर्च पेपर दाखयलेले हांगा घोटाळा आसा म्हणून हो घोटाळो हो सगळो लिपोवपाची कारस्थाना हितून भितर कोण कोण आसा ते हे तुमी पळोवपा जाय आसलें कोण काय उलयना 8 कोटी मेळलेले आसा तांकां कोणी कोणी खाली वाटून घेतले सांगपा ह्या घोटाळ्याक कोण कोण आसा म्हणटा पळय आयज जीटीडीसी हितून इन्वॉल्वमेंट करता फॉरेस्टान सांगला की बाबा आमी कोणाकूच हांगा इन्वॉल्वमेंट करपाक हितून हाडूना फॉरेस्ट इन रायटींग दिता जाल्यार हांगा जीटीडीसी काडले कोणे कळ्ळें तुका आनी माननीय मुख्यमंत्री जेन्ना तेजेर कांयच कारवाई करिनासतना तो म्हणटा तुमी तुमच्या आमदारा कडेन चला तेजे कडेन मांडा आमी जवळ जवळ आमदाराक घेवन सीएमा फुड्यान 2 फावटी गेले सीएम मागीर आमदाराक घेयनासतना आमी 3 फावटी गेले आमी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन 5 फावटी गेल्या ते गेल्यात बीजेपीचे शिष्टमंडळ 2-3 फावटी गेले आमी माध्यमाच्यान पळयता कळ्ळें तुका आनी सांगपा म्हणल्यार आमदारा फुड्यान काल नुपयर सुद्दां आमी मिटींग केल्या आनी आमकां तेणे आमदारान स्वता पण येल्या आमी जावन वचना आनी एक मिडल मॅन दवरला मिडल मॅन दवरून तेणी जो पळय आपोवन तेजी उतराक आमी केल्या आनी आयज खंयच न्याय ना खंय कितें म्हणटा आमची मागणी कितें व्हडली ना आमची मागणी कितें आसा जी वेबसायट आमी तयार केल्ली ती वेबसायट आमकां दिया ते वेबसायटीच्या हेचे पद्दतीन आमी ऑनलायन प्रक्रिया सुरवात करता ही इतलीच आमची मागणी कळ्ळें तुका आमी व्हडली तुजे कडेन मागणी करना आमी कितें तूं गेल्यास तें आमकां दी म्हणना आमी आमगेलें मागता जी वेबसायट आमची आमी तयार केल्ली जे आमी खर्च केल्लो 2 लाख रुपया सुमार खर्च केल्लो आसा तीच मागता आमी आतां आनी आमचो दुसरो डिमांड आसा तो कितें जो जीटीडीसीन पळय एमओयू आनी एग्रीमेंट केला तो बेगींतल्या बेगीन रिवोक करचो इतल्योच आमची मागणी आसा कळ्ळें तुका आनी जो मेन जो आमचो वेबसायट आसा ती वेबसायट आमकां मेळची इतलीच आमचो हें आसा कळ्ळें तुका आता तुमचो स्टँड कितें आसतलो आमचो स्टँडचो कितें आमकां आमी 2 दिसाचो चेन हंगर स्ट्रायक हें केल्लो आसा मागीर तेजे नंतर आमी रॅली काडलेली आसा आनी जर तितून भितरूच जर कांय जायना जाल्यार आमी लास्ट मागीर आमरण उपोशण करतले कळ्ळें तुका आनी मागीर आनी तेजेर आनी कांय ना मागीर हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक आमी कमिटीन एक निर्णय घेतलेलो आसा हो सुरेश कोलवेकर म्हणटा पळय
तो डायलिसीस पेशंट कळ्ळें न्हू सरकारान हेजेर हें करचें न्हू. आनी आमची रिक्वेस्ट आहा की सुरेश कोलवेकराक की तूं एक हेजो पेशंट आसा कित्याक आमची रिक्वेस्ट आहा तूं हितून भाग घेनासतना आमकां सहकार्य करचें इतलेंच हांव तुजे कडेन मागता. कित्याक फाल्यां सकाळीं समज कितें जालें जाल्यार हेजेर फाल्यां सकाळीं आमचेरूय हें येवपाक शकता. पूण हांव ह्याच माध्यमांतल्यान सांगता कोणाक कितें जाय कशें कितें जाय तें म्हाकाय खबर ना. तो दुसरो राजा आसा आनी हेजेर जर कितें जालें फाल्यां सकाळीं जाल्यार हेचो सगळो जबाबदार सरकार आसतलो. हांव इतलेंच सांगता. आनी म्हाज्यान आतां पळय हें कितें आसा तें आमी पोट तिडकीन हांगा हें आसा पोटांतल्यान आसा. म्हाजो इतलो तरेन स्ट्रेंथ उरतली हें म्हाकाय खबर ना. आनी हांव सद्या चड उलोवपाचो सद्या मातसो हें करता आनी मातसो हें करता. सर रात्री खूप जाणांची पोरांचे प्रेशर येयला ती तुमचे बदली करता ट्रान्सपोर्टेशन गव्हर्मेंटाक कोणाक नवी सर्विसी दिता म्हणून राती खूब जाले. सो कितें दिसता तुमकां गव्हर्मेंट तुमचें आयकना? पळय तूं गव्हर्मेंट आनी आमदार असो भाग आहा. आयज आमदारान हितून लक्ष घालपाक जाय आसलेलें. हे मतदारसंघाच्या आमदाराचे आमी लोक कळ्ळें तुका. आमचो आमदार तो तेणी हितून लक्ष घालपाक जाय आसलेलें. पूण आमदार हितून कांयच तेका हें पडलेलें ना काय कितें कळ्ळें तुका. तें कांयच पडना. सरकारा एक सेकंदा भितर जाता. आमदारान वचून जर सीएमाक सांगलें हो तेंगेलो वेबसायट आसा ती हो MOU आपूण योग करता अशें म्हणून सांगत जालें. कळ्ळें तुका. हितून आनी कांयच ना. आतां आमकां तर दिसता हितून आमदार आसा सो दिसता म्हाका. कळ्ळें तुका. कित्याक तेंचे सांगण्याचे हेजे प्रमाणे तेजे सांगण्या हेजे प्रमाणे ते सीएम सांगता तुमी आमदारा कडेन चला तुमी आमदारा रिक्वेस्ट करा आपल्या हाती कांय ना म्हणून. हो घोटाळो लिपोवपाक लागून हे जबरदस्तीन चालू केला. असो जाल्लो तेजो. तुमचे आता 431 गाडी आसा आनी तितूंतले तुमचे आयज जीपी घेवन येयले म्हणटा हें करपाक. हितून भितर दबाव आसा. ह्या तुमच्या भितर फूट घातले काय म्हणटा? 100% हितून भितर आमचे फूट घालता. आनी रातच्यान प्लॅनिंग चालू आसा. राती एक मिटींग जाली मोल्या आनी मोल्यासून ही सुरवात जाल्या फूट घालपाक. पूण एक सांगू सोदता आमी घराणे गायला पुरसा कडेन मागला जो कोण वयतलो ते कॉल केले तेंचे सगळे निसंडन जातलें. कित्याक हो धंदो एकट्या दोगांनी 431 लोकांचो ऑपरेशन तेंचो सगळ्याचो आमचो सगळ्याचो. आमी सरकारा कडेन पिसफुली मागला मिटिंगी जाल्यो. हांव आयज 34 वर्सां जाली कंपनीचेर आहा. 35 वर्सांत केन्ना हो असो आमचेर हें येवना प्रसंग येवना की आमी पोशनां बसप सरकारा कडेन परती मिटींग घेवप. 35 वर्सांक जितल्यो हांवें मिटींग अटेंड करूना म्हजी संस्थेच्यो ते ह्या 5 म्हयने केल्यो. मिटींग आमदारा कडेन मिटींग घेवं सीएमा कडेन मिटींग घेवं आमच्या आदवोगादा कडेन मिटींग घेवं हो सगळो प्रसंग आमचेर हाडलो. फकत आमची ती गेली ती लास्ट कमिटी आसली ती ताणें तो आमचो इलिगली म्हणटा. कित्याक हांवूय त्या कमिटीर आशिल्लो. आमकां कन्सल्ट केले शिवाय तो पयलो आमची वेबसायट बी डोमेन दिली. हांव अनपढ न्ही. म्हजेर आरोप जालो की लेटर हांवें केलें म्हूण. हांव अनपढ न्ही म्हजे कडेन मास्टर्स डिग्री आहा ती नाका. पूण एटलिस्ट शिक्षीत हांव. वेबसायट बी डोमेन हें म्हाका जर कळना जाल्यार हांवें सगळें सोडप आनी घालून येवप. एक तो इश्यू. दुसरें MOU केले तेन्ना 5 लोक केले आमी 4 आशिल्ले. हांव बेनी म्हणटा तो दिलीप आमी हांगा आहा गेली कमिटी आमी आशिल्ले. आमकां सांगले शिवाय डिसिजन नासले शिवाय MOU वचून चुपके सायन करून आयल्या. हो अन्याय आमचेर केला. अशोक म्हणटा तो प्रेसिडेंट आशिल्लो. सत्यावन नायक म्हणटा सेक्रेटरी आहलो. आनी एक मंगळार चारी म्हूण आहलो ट्रेजरर. हे 3 जाण आनी तेजे वांगडा आनी 2 केल्ले पूण ते फिटनस म्हूण आहा. पूण अशोकान सायन केला. हांव पत्तो आरोप करना पूण हांव पत्तो कास्टिकेट करता की ताणें हो आमचे अन्याय केला. आमकां सांगले शिवाय कमिटी डिसिजन केले शिवाय आमचे जनरल बॉडी कॉन्फरन्साक गेले शिवाय हो MOU सायन केलो. आनी दुसरें तो पळय बाबासाहेब पाटील म्हणटा. बाबासाहेब पाटीलान 1 जानेवारीच्या 1 तारखेच्यान ती सायट आनी तो जे हे कितें पळय चल्ला आयज प्रायस वाडोवन ते 1 जानेवारी चालू केला. आनी MOU जाला 1 मार्चाचे 2024. ताजे पयलीं आमचे कडेन एग्रीमेंट आहलो. हांवें जेन्ना म्हजी कमिटी म्हजे प्रेसिडेंटाक सांगलें की आमचे कडेन जेन्ना तेजे कडेन एग्रीमेंट आहा
तेन्ना तो GTDC कडेन कसो MOU सायन करता. इट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट जाल्यार ताका लिगल नोटीस ताणें धाडूं ना. हांवें माननीय आमदाराक जेन्ना आमची मिटींग जाल्या तेन्नाय सांगलें सायब हो प्रोसिजरल रॅप्स कित्याक आमी फॉरेस्टान आमकां लागता फॉरेस्ट तर GTDC दिल्या फॉरेस्टान आमकां पळोवचें आसलें पळोवंक ना ताका दिला हें बी सारकी ना देर इज नो प्रॉपर प्रोसिजर फॉलोड. पूण हें सगळें जावपाक आदली कमिटी आली पळय तिगूय जेन्ना पळय म्हजी डिसायड करतली ताचेर एक्शन कितें घेतलें तें ताका लागून हो प्रसंग आयलो की आयज आमी 9 जाण हांगा उपोशणां बसपा म्हण न्ही हांव म्हजी एसोसिएशना लागून म्हजें लायफ दिवपाक रेडी आहा. हांवें सांगलें मागीर प्रेसिडेंटाक म्हाका हायपर टेन्शन आहा म्हाका डायबिटीज हांव केअर करना हांव म्हजें लायफ वचून दिवपाक रेडी आहा कित्याक कोणती सोडून करपाक ह्या लोकांनी हाडला म्हजी लोकांची हांव केन्नाच चॅक करपा ना. आय विल नॉट बिट्रे माय पीपल. कोणती सोडना म्हाका लोक घेवन काडटा आनी एक चूक नरेश बाब म्हणटा हांवें सकयला नरेश बाब हांव आनी म्हजो बाब गोंयकार झगडटाले पयलीं GP नरेश बाब हांव दो जन शेयरिंग में चाहे तो आप लेने का गाड़ी का भाड़ा है 3920 क्या आज तुम लोग दूसरा घर देखने के लिए आया गया? यस सर. अभी इधर उनका प्रॉब्लम है चालू है अभी आज जबरदस्ती चालू हुआ है तो तुम लोग किधर से आए थे अभी देखने के लिए दूसरा घर देखने के लिए? इधर से आया अभी छोड़ दिया ना उन्होंने. अभी जा रहा है अभी से. नहीं कहाँ से आए तुम लोग? हम चिकबल्लापुर कर्नाटक से. कर्नाटक से. आपको पता चला था कि आज चालू होने वाला है? हाँ, अभी बोला पूरा आदमी बोला इतना दिन नहीं छोड़ा करके आज ओपन हो गया. अभी तक नहीं मालूम था. जो उनका जो कुछ समस्या था ना जो मांग ये था वो कर रहे हैं लोग उधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इधर से जबरदस्ती चालू है. इनके बारे में क्या दिखते बोल रहे हैं? वो हमारे नहीं मालूम पड़ता. जा रहा है गाड़ी वाला. हे बघ.